गांवची देवी शांतादुर्गा आणि पेडणेची भगवती तिका विनम्र वंदन करता। आजचो दीस हो संबंध भारतीयांचो महत्वाचो दीस, स्वातंत्र्य दीन। ह्या दिसा भारत स्वातंत्र्य जाल्लो आणि ज्यांनी कोणी आपले परीन हातूंत भाग घेतलो ते सगळे देहात आसल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता। आणि आज मुद्दाम पेडणे महालांत आमी आयल्या हाचें कारण पेडणे महाल हो सदांच मोगो पक्षाचो आसा, पूण काही कारणां लागून किंवा आमच्या काही लिडरां लागून हो महाल जो आसा पेडणे तालुका हो मोगो पक्षा पासून परावृत्त जाल्लो आसा। काही विघ्न संतोशी लोकांनी ह्या पक्षाचो घात केलो, पूण तरी आसतना ह्या लोकांचेर प्रेम मोगो पक्षाचेर सदांच आसा। आणि त्याच खातीर फाटले 4 दिसां पयलीं जेन्ना अघटीत अशे संबंध गोंयांत घडले आणि तातूंत पेडणे महालांतले जे काही वाठार आसा, स्पेशली इब्रामपूर, हळद आणि कुटवाड असे जे भाग आसा, चांदेल धरून थंय मांडवी धरण आसात आणि उदक सोडिल्ल्या कारणान ती संबंध जी शेतवड आणि जे नदी आसा त्या नदयेक तेकून जी गांवां आसा ती गांवां झळ लागली आणि जवळ जवळ 35 घरांनी उदक साधारण मनशाच्या हायटीचे भितर चल्ले। आणि ह्या लोकांची जी मेन व्यवसाय शेती आसा तो शेती व्यवसायात अत्यंत भरपूर नुकसान ह्या भागांतल्या लोकांक जाता। आता फूल ना पाखळी ह्या एका हातभार लावपा खातीर मोगो पक्षान कार्यरत जाला। फाटल्या 6-7 दिसांत संबंध जे आमचे सरकारांतले दिग्गज नेते आसा ते हांगा येवन गेले आणि आमकां कळ्ळें की सगळ्या ऑफिसरांनी येवन जे प्रायमरी स्टेजीचें जें काम आसा तें काम तांणी केलां। पूण घरांतली परिस्थिती जर पळयत अत्यंत वायट स्थिती घरांतल्या लोकांची आसा। तांकां एक गॅस हाडटलो तांचे कडेन कांय ना, तांकां जर घरांत कितें चुलीर दवरतलो जाल्यार तांचे कडेन ना। आणि त्या खातीर आमचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले पंच सरपंच किंवा बाबजी तारोलकर, किशोर परवार हांणी एक डिसिजन घेतलें की तांकां फूल ना पाकळी अशें दिवचें आणि तांकां हातभार लावचो। जांचे घरां जमीनदोस्त जाल्यार तांकां 10,000 दिवचे, जांकां घरांत कांयच ना तांकां 5-5 हजार दिवचे, म्हणजे जेणे करून तांच्या संवसारांत मोठ्ठो हातभार न्हय पूण ल्हानसो हातभार मोगो पक्ष आणि मोगो पक्षाची जी संघटना आसा पेडणे तालुक्यांत ती संघटनेक हातभार लागतलो आणि तांचे मार्फत फुडें काम चालू जाता। त्याच प्रमाणे तातूंत जी 2 घरां जमीनदोस्त जाल्या तांकांय आमच्या मोगो पक्ष संघटने तर्फे काही चिरे शिमीट असे दिले गेले वतले। ह्या शिवाय जे शेतकऱ्यांची अत्यंत इब्रामपूर ह्या भागात शेतकऱ्यांचे भरपूर नुकसान जालां, कुटवाड ह्या भागात शेतकऱ्यांचे नुकसान जालां। कुटवाड यातली जवळजवळ 27 नांवां आमी काडल्या, तांकां 5-5 हजार रुपये दिवपाचें ठरयल्या आणि त्याच प्रमाणे थोड्यांक दिले, जे उरल्या ते आता शेनवार पर्यंत सुपूर्द केले वतले। आणि त्याच प्रमाणे ज्या लोकांची जवळजवळ 160 शेतकरी इब्रामपूर ह्या पंचायतीत लॉस जाला त्यांची नांवां काडपाक आमचे कार्यकर्ते फुडें गेल्ले आसा। फुडल्या 5 दिसां भितर त्या सगळ्या लोकांची नांवां आमचे लोक काडटले आणि तांकां चवथी खातीर किंवा तांच्या शेतांतलें नुकसान म्हणून फूल ना पाकळी पर्यंत तांकां तांचे पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।